न्हावपाक गेले, क्रिकेट खेळले, फुटबॉल खेळले, तोर फातर आयली, चिंचे बोटां लागून झगडी केली, सायकली लागून झगडी केली, क्रिकेट खेळटान झगडी केली, फुटबॉल खेळटान झगडी केली, बॉला लागून झगडी, बॅटा लागून झगडी, चॅलेंज लायल्या झगडी, सगळ्या झगडी. सेकंड वर्स आसा तो पयलो म्हणलो. कितें आसा तो? सेकंड वर्स आसता पळय. हय हय आतां पयलीं म्हणलो. तो पयलो म्हणलो. लोक टू बी केअरफुल रे मातशें. आनी कांय ना रे. म्हणल्यार तूं तांकां रिप्लाय करना? ना रिप्लाय करपा जाय न्हू. थँक्यू. हय. देव बरें करूं. आनी कितें म्हणपाचें? तूं सांगते भाशेन मागीर हांव नेक्स्ट टायम रिप्लाय करता. कितें म्हणू? तूं सांगत तें रिप्लाय कर न्हू मागीर. एनी गोवन बँड यू आर जेलस ऑफ? हाय गायज, दिस इज वैभवी. वेलकम बॅक टू अनादर एपिसोड ऑफ गोवा प्लॅटफॉर्म. जेन्ना आमी कोंब्याचे शेकरे म्हणटा तेन्ना आमच्या दोळ्यां मुखार युजली रेड कलर येता, बट तुमी केन्ना ब्लू कलर पळयला? हांव दाखयतां. बट बिफोर दॅट, ऑन अ सिरियस नोट, जेन्ना आमी गोंयची कांतारां वा गोंयची सॉंग्स वा गोंयची पदां म्हणटात तेन्ना आमचे मुखार थोडीशीं नांवां आसात जी ट्रेंडींग आसात, आनी तेतूंतलो एक म्हणल्यार मार्क रेवलॉन. सो आय हॅव विथ मी मार्क रेवलॉन. देव बरें करूं तुका. आनी कितें सांगू, इंट्रोडक्शन केन्ना कोणें केन्ना मागीर कॉम्बो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका मातशी स्टोरी सांग अबाउट युअर लूक. स्टोरी म्हणजे स्टोरी रे, म्हणजे कित्याक लागून? केंसाची? केंसाची. तुवें सांगलें न्हू कोंब्या वयल्यान. सो आय हॅड कोंब आसलो मुकोडे एक्चुअली. सो कोंबो पळोवन तुका कोंब्या भशेन दवरूशें दिसलें? इन्स्पिरेशन न्हू. एक्चुअली वॉट हॅपन, यू नो, फाटल्या दिसांनी फॉर न्यू इयर तूं थंय आयलो आनी यू विश्ड मी एंड माय फॅमिली आनी तूं गेलो. सो आय एम लायक, हो कोण ब्लू कलर हेअर करून आयला? एक्चुअली ते मुगे शेजारी तेणें सांगलें. ते मुगे शेजारी रासय लोटले आनी हांव ताका वळखनाशिल्लें. तो वर्स्ट पार्ट. तूं ल्हान न्हू तेन्ना. हय जाणा. सो जालें अशें की हांवें म्हज्या भावाक विचारलें की तो कोण विश करून गेलो तो ब्लू कलर हेअर. तो म्हणून तूं ताका वळखना? ही इज मार्क रेवलॉन म्हणपाक लागलो. आतां पळोवया म्हणलें कोण तो. मागीर तुका स्टॉक केलो, मागीर तुजेर फूल स्टडी केली आनी फायनली वी आर टुगेदर टुडे. एक्चुअली हांव रासय ऑलमोस्ट सगळ्यांक वळखता, इवन युअर मॉम, युअर ब्रदर्स. म्हणजे हांवें तांकां सदां पळयलां, बट तुका केन्नाच पळोवना. अशें कित्याक? वेर वर यू? भोंवत आसता न्हू. and now stay in Chandor, so not much in Lothian. केन्नाच्यान? On and off. बट केन्ना पळोवना हें इतलीं वर्सां. तूं रासय चड भोंवना आसता. हांव भोंवता, तूं आसना. हांव भोंवत आसता न्हू. जायते कडेन भोंवत आसता, शोज आसता. आमचे मिक्सअप चड आमगेले क्रिकेट खेळटा, फुटबॉल खेळटा तेंचे बारा. तूं कांय फुटबॉल खेळना, तूं कांय क्रिकेट खेळना. सो तुमगे सर्कल डिफरंट जाता, आमगे सर्कल डिफरंट जाता न्हू. हय, बट तूं खेळपाक बी येतना आशिल्लो थंय आमचे थंय? खेळताले न्हू आमी. तूं ल्हान न्हू. तूं भाव वळखताय तुगेले. सो बट तुवें म्हाका केन्ना पळयलां पयलीं? तूं ल्हान सारकें. बट डॅडी बारपा पळयला वय. डॅडी बार इस्कोला बा वयता. म्हणजे तूं वळखतालो की कोण तरी आसा म्हणून? रासयकार न्हू तूं. सगळ्यांक वळखता. तूं आमकां वळखना. सो बेजिकली आमच्या दोगांयचें भुरगेपण जें आसा तें रासयन जालें. बट म्हजो टायम कम्प्लिटली डिफरंट आशिल्लो आनी तुजो पयलींचो. सो हाव वॉज युअर चायल्डहूड? आमचें चायल्डहूड, आमी भुरगेपण म्हणल्यार आमी मस्तीपण चड सारकें खूब तेन्ना मस्तीपण आशिल्लें. आनी ओपन न्हू. आतां कितें जाता, मातशें रिस्ट्रिक्टेड आहा जाय ते. म्हणजे पेरंट्स अशें आतां तुमचे तुजे भाव बा अशें करून चड हेडपा बा येनाहलो ते भाशेन. आमी कितें अन्नाडी सगलें. तें नाशिल्लें खेळपाक? आमगे क्रिकेट खुंयचे टायमार क्रिकेट खेळप, खंयच्या टायमार आफ्टर स्कूल. बट आफ्टर स्कूल क्रिकेट, फुटबॉल, सांजचो वेळ. म्हणजे स्कुलान बी तूं रेग्युलर? हय, ऑफकोर्स. म्हणजे शिकपाक बरो आशिल्लो काय? दिसता टिचर म्हणटाली. ओके, बट आनी कशें लायक भुरगेपण रासयन कशें जालें? रासयन म्हणल्यार वॉज नायस. ते भुरगेपण हांव जाल्यार खूब एन्जॉय जाला म्हगे भुरगेपणार. आमचे तूं जाणा दोरयार न्हावपाक गेले, क्रिकेट खेळले, फुटबॉल खेळले, तोर फातर आयली, चिंचे बोटां लागून झगडी केली, सायकली लागून झगडी केली, क्रिकेट खेळटान झगडी केली, फुटबॉल खेळटान झगडी केली, बॉला लागून झगडी, बॅटा लागून झगडी, चॅलेंज लायल्या झगडी, सगळ्या झगडी. पूण फाल्यां परतून ग्रावंडार केस्तांव घराको वचप न्हय.
सो तुवें म्हणलें की तूं पयलीं सामको मस्ती आशिल्लो सो एक खंयचोय फनियस्ट मोमेंट सांग फनीस्ट मोमेंट खूप आहे एक खंयचोय सांग जो तुका अजून याद येता सगळे याद आहे सगळे याद आसा तुका बट एक सो की हांव एक वरस घरा कडेन मस्ती करता म्हण मामीन म्हाका ट्युशनाक घालो चड खेळपा वयता खंय तें ट्युशन लोटली खंय तें असं ते नाका सो ट्युशनाच हांव मागीर इस्कॉलाक वयतालो बेश्टो सायन्सा भुरगीं खेवताय काय म्हण पळोवपाक लायक आय वॉज इन आय थिंक 9th स्टँडर्ड दॅट टायम सो सायकल घेवन वयर आनी आमची लोटली सान सकयल देंवती आहा पळय परतून रासोय येता जाल्यार आमी थिंगा देंवती मेवता सो हांव देंवतेर सा सायकल घेवन येतालो सायकल म्हाजे हात सोडलेले आनी एक सायडीन एक हातीन बूक आहलेले बेश्टो फान तो मजा सो मागीर बांद आहा न्हू आमचो थोडे बांद सो हांव कापीण एक हातीन बूक आहा आनी एक हातीन कापीण वाजना म्हूण कापीण सारको तो पत्तो सोमतो सकयल बांदावय सोमतो थोड्या बांद्यान सकयल वयरसान सकयल बरी हायट आहा कांय जालें ना बट अन्नाडी बट तुका कितें उमेद आशिल्ली की एक हातीन बूक दवरपाक मजा न्हू आमची भुरगेपणांत न्हू कितें ना न्हू तेश करून पडटलो एक्चुअली हांवें न्ही फाटल्या दिसांनी इवन पप्पाक विचारलें म्हज्या की तूं मार्क रेवलॉनाक वळखता बी म्हणून पप्पान म्हाका सांगलें की सामको बरो चेडो तेश करून बरो हांव सो म्हाका दिसलें की तूं असो मस्ती आसपाना थंड कोण तरी आसतलो बी म्हणून कित्याक सगळे म्हणपाक लागले की बरो चेडो मस्ती म्हाका लागून न्हू दुसऱ्या लागून दुसऱ्या वाटेर म्हणजे कोणा वाटे वचून ना वाटे वचप ना म्हाका लागून सो नाव लेट्स गेट टू द मेन पार्ट सो आयचो आमचो थीम आसा इंडो वेस्टर्न सो आय वॉन्ट यू टू सिंग समथींग इंडो वेस्टर्न फ्युजन सॉंग म्हणजे लायक कोंकणी मेळटली Yeah. आमची तुजीच म्हणजे तुवें म्हणली ती ओके सारे गामा पता नहीं यू आर माय सजनी I'm your divana, you're my divani. Let's sing together, let's dance together. Let's sing forever, let's dance forever. आता तुझे मोबाईल गळ्यान सांगली सोन्याची ही पोरी कोणाची हांवें तुजे एक व्हिडिओन न्ही तुका पयलें की तुजे फूल केस अशे लांबशे कितें तरी घालून तूं परफॉर्म करतालो ऑन स्टेज सो आय थिंक यू लायक टू एक्सपेरिमेंट विथ युअर हेअर न्ही No, it is actually besides this, no, that is a headgear what you're talking about. I bought it from a foreigner in a flea market in Goan. It's a red Indian thing. It's a headgear. There used to be tribes astale म्हणजे indigenous people from America, Native Americans म्हणटाय पळय. So these people like Apache Indians or the Mohicans, whatever, some tribes ते घालताले ते. So ते म्हाका लायक जालें आनी I bought it and I wore it on stage. आनी एकदां अशें की म्हाका मेसेज येयली लायक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वन वुमन सेंड दॅट डू यू नो वॉट इट इज शी सेंड मी अ मेसेज डू यू नो वॉट इट सिग्निफायज म्हणजे हेका कितें म्हत्व आहा तो आनी कितें तुका खबर आहा सेड म्हाका खबर आहा इट इज अ कल्चरल थिंग फॉर द रेड इंडियन्स बट आमच्याय कल्चरल आतां आमची पळय एक साडी आहा दॅट इज वोन all over the world by westerners and also I just explained that it's just for me it is a stage play and I respect it a lot. Tenka offensive she tried to tell me that it's offensive. I said I wear it with a lot of respect. Okay. Etle ani kai sangla. Yeah, meaning you wear it like ye kashe ek new kashe new yeah and I already knew about it, what it is, what it signifies. It's a traditional attire no to. Yeah. पण तू आता जेन्ना स्टेजीचेर हांवें तुजे व्हिडिओज पळयल्यात तेतून तूं स्टेजीचेर सारको फूल ज्या भशेन डान्स करता उडक्यो मारता तुजी एनर्जी अशी काबार जायना म्हणजे खरोच बी मानना म्हणटा आसतना ल्हानपणीसान एक्टीव न्हू तुका सांग फुटबॉल खेळटाले क्रिकेट खेळटाले अजून हेवताय पूण मातशी खरोच मारता न्ही मारता न्हू पूण ते मागीर तुज्या सिंगिंगान हें जायना रिफ्लेक्ट जायना ना प्रॅक्टीस केली न्हू बशें Do you remember any awkward moment on stage, like forgetting the lyrics या अशें कितें? जायत पाटी जाता एक्चुली बट एक पाटी सारके चोडया म्हणटा लायक बोंदेरां वाजताय तेन्ना सेलिना वॉज
वॉज ट्रेंडिंग सेलिना सॉंग हांव तूं आयकलां ऐकलंय आल्फ्रेडोज आयकतार सो इट वॉज ट्रेंडिंग दॅट टायम आनी आमी बोनेरा वाचताले तेन्ना हांवें सेकेंड वर्स आसा तो पयलो म्हणलो कितें आसा तो सेकेंड वर्स आसता पळय हय हय आतां पयलीं म्हणलो तो पयलो म्हणलो लोक सारको म्हणटा आनी हांव रॉंग म्हणटा हांव योगी रावलो लोकांक म्हणटा सो इट वॉज व्हेरी फनी बट अशें जायत आसता बट तुका मागीर नर्वसनस बी जायना ऑन स्टेज आतां संवय जाली आसतली संवय जाली आनी पयलीं पयलो ड्रामा नासता न्हू कोण नासलें अशें करून लोकांक खबर नासलें कोण म्हणटा ना पूण तुका एक थरथरो मारना आशिल्लो स्टेजीर वचचे पयलीं उतर बरें थरथरो थरथरो म्हणल्यार अशें नर्वसनस म्हणल्यार हार्टबीट फास्ट हात पांय कडकडटा तशें जायनाशिल्लें ना चडशी जायना म्हणल्यार तुका स्टेज फियर ना आसतली नॉट एक्झॅक्टली अशें करून केन्ना चुकोन लायक अशें करून क्लोज फ्रेंड्स बा आहाय जाल्यार अशें करून तेन्ना बट तुजे ते मेडली सॉंगाक आय थिंक मिलियन्स ऑफ व्ह्यूज आयल्या आय डोंट नो जावपाक शकता हय हांव ते दिसा चॅक करतालें बिश्टें सो आतां तूं इतलो लोक वळखता सो तुका लायक पर्सनल DMs बी येतात आसतल्यो सेयींग की यू आर माय क्रश बी म्हणून सो हाव डू यू रिप्लाय टू देम येता आसतल्यो ना रे लोक आपणाक मोग दाखयत न्हू तोच मोगाक तूं कसो हें करता हॅव टू बी केअरफूल रे मातशें आनी कांय ना रे म्हणल्यार तूं तांकां रिप्लाय करना ना रिप्लाय करपाक जाय न्हू थँक्यू हय देव बरें करूं आनी कितें म्हणपाचें आतां तूं सांगता भाशेन मागीर हांव नेक्स्ट टायम रिप्लाय करता कितें म्हणू तूं सांगत तें रिप्लाय करता न्हू मागीर तूं केन्ना चिंतिल्लें रे पूण अशें जातलें म्हणून कोण रासयचे कोण येवन तुगेले इंटरव्यू ना ना आतां तूं घेता म्हणून जाल्यार केन्ना चिंतूंक ना तूं गोरमा सर So the next segment is Pinky Promise. कितें करपाचें So I will ask you questions आणि तुवें ताचो आन्सर दिवपाचो इफ इन केस तुज्या कडेन आन्सर ना वा तुका नाका सांगपाक जाल्यार यू हॅव टू टेक वन शॉट इफ इन केस तूं आन्सर सांगता जाल्यार आय विल ड्रिंक ओके क्वेश्चन्स इजी आसात ओके फर्स्ट वन नेम द फर्स्ट गर्ल यू डेटेड माय वायफ फर्स्ट हय भरपूर हांव सांगता फर्स्ट तूं म्हाका व्हेरी गुड तेका लागून केन्ना दुसऱ्या त्रासाक घालूं म्हणून सांगला ओके नेक्स्ट co-singer with whom you would never like to share the stage with? ना नॉट रियली को सिंगरा बरोबर स्टेज सेट करूंक पडटा न्हू एक कोंट्री जेचे बरोबर तुका नाका करपाक ना प्रोफेशनलिझम इज प्रोफेशनलिझम या बट पर्सनल सो ना तुझे आन्सर अरे चीटिंग और चीटिंग चीटिंग हा बरें लागता काय ना जिंजर ते आय नो हे पळय शॉट्स एसिडिटीक बरें ते वाय जेना दिसता एनी गोवन बँड यू आर जेलस ऑफ No, everybody is working for them. Everybody is working for their money, no? Everybody is working for them. So you are not jealous of anyone? No, my to answer no. Tu No, tu bhi. Monna mere aun. Any one musician from your group you would never like to work with? No. Monna? No. किती गायला बर लागना ओके नेक्स्ट एनी सॉन्ग sang by you feel you could have sang better? No, I wouldn't say sang better, but I could have done better. खंयचे? कावळ्या कित्याक रडटाय दारान म्हणून बरें फेमस सॉंग ते Okay. व्हेरी गुड तुम्ही तारा
Any Goan singer you appreciated in spite of not liking the song? Mr. Willaway appreciate. कोणा केला? Me appreciating somebody Yeah. in spite of Not liking the song. Famous singer? Oh, famous who's? This one? No, never. This one. झालं मग अरे पिवपा ना आई साहेब जेवण हसपा ना आईस Kak. Okay, Mark, so thank you so much for coming. I'm so happy to have you on my show because तुझे इतले तुझे बिझी शेड्युलांतल्यान म्हजे खातीर इतलो टायम काडलो. So thank you so much. तू काय देव बरें करूं आनी सगळ्या लोकांनी प्लीज लायक एंड सबस्क्रायब वैभवीचो यूट्यूब चॅनल देव बरें करूं. So lastly, I want to hear a song from you जे सारखे फेमस आसा आनी लोकांक खूब आवडटली. फेमस कोंकणी सॉंग या तुगे हेचेर नाकाचेर नाकाचेर नव्हती आगे नारी तुझ्या नाकाचे नव्हते नाका सोरी आगे नारी तुझ्या नाकाचे नव्हते नाका सोरी गे 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 गा सायबा म्हाका नाका गो गे 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 गा सायबा म्हाका नाका गो